हॅलो गायज, कशी आहात तुम्ही सगळी जाणा. आय होप तुम्ही सगळी बरी असतली. तर आयज आम्ही सांजचो व्लॉग शूट करता कित्याक आम्ही न्हिदलेली आणि तुम्ही जाणा आम्ही काल लयराई गेल्ली बिकॉज आणि आतां आमी थंयच्यान न्हिदलेली. सो आनी ऑलरेडी एक्सपिरियन्स तो आमी तुमच्या वांगडा शेअर केला. आणि आतां आमी वयता आमच्या मामागेर बिकॉज आमकां मातशें काम आसा. म्हणल्यार व्लॉग बी शूट करूया आनी तुमकांय दाखयता. हय, सो तेंचे थंय कुळागर बी आसा. हांगासर बी आमकां तशें पळोवपाक बरें दिसता. सो तुमकांय बी आमी ते दाखयता. सध्या आमी न्ही पेट्रोल पंपार येयलेली आसा. पेट्रोल घालपाक न्ही आमगेले गाडयेक मातसो टायर पंक्चर आशिल्लो सो वारो घालपाक पळय टायर पंक्चर जाल्लो सो तो सारको केलो आमी. आनी आमगे गाडयेक ते कितें ना कितें जायत आसता. पयरूच फाटीं केन्ना तरी एक्सिलेटर गेल्लो तो सारको केल्लो आनी आतां पंक्चर गेल्लो. आतां पळोवया कशें दिसता. चलात तर आतां आमी वयता मामा. आम्ही अर्धवाटे पावलेले आसा. हांगासर एक तळे बीन आसा. सो तेंच्यांनी अशें हांगासर अशें डायरेक्ट गाडी अशी दारान अशी हेंचे थंय न्हू अशी गाडयो दारान अश्यो पावना. अशें सकयल सकयल वयर खंय तरी दवरून आमकां वयचें पडटा सकयल. सो आमी वयता आतां. मागीर आतां तेंगेर पावतकीर मेळटा तुमकां. अडत मडत वचप ना कुळागरां न्ही गाडी व्हरोंक मेळना. तेंच्यान सकयल देवपा पडटा. पण तेंचे थंय अशें पाट बी आसा. आमच्या थंय तशें ना म्हणून आमकां ही मजाच दिसता पळोवपाक. हे न्ही कुळागर आमच्या मामाचें आशिल्लें सो तुमकां मातशें दाखयता. आनी थंय एक हें आसा बांदगांव कितें तरी तो दाखयता. आनी मागीर आमी घरा वयतले. पळय अशें हांगासर थंड. हांगासर तितकी गरमी सुद्दां जायना आसतली. आमचे थंय सामकी गरमी जाता. पळय बिबो मोठे जावना दिसता. तर आमी न्ही आतां घरा वयता मामागेर वचून जालें आमगेलें. बट थंय आमी चड कांय शूट करूना. सो आतां आमी घरा वयता. आतां न्ही आमी गाडी एक कडेन धरून आतां मातशें फोंडें भोंवता. मिन्स फोंडें आमकां मातशें कितें घेवपाक जाय. मागीर आमी घरा वयतली. हय बरें आसा न्हू. तर आमी न्ही आतां घरा वयता आनी आमकां काळोख जालो घरा वयता म्हटल्यार. चल तर बरें तुमकां घरा वचून मेळटा आमी. तर न्ही आमी आत्तां घरा कडेन पावली. बेजार येयलो फोंडें भोंवून. मिन्स काल जामूय बी जाल्ली न्हू. सो आतां आमी तुमकां आयस्क्रीम हाडल्या न्ही आमी ती खाता. आनी तुमकां न्हू आमी खाता आयस्क्रीम आनी मागीर तुमकां मेळटा. हय सो आमी न्ही फोंडण्याच्यान चिकन हाडलेलें. सो तें आमी रातचे इल्लेशें दोगां खातीर बेश्टें इल्लेशें चिली करता. ऑलरेडी फीश फ्राय आनी कडी केल्ली आसा तरी पूण आमकां चिकन जाय. सो आमी तें मातशें करता. सो आमी हें पळय इल्लेशें करता. सो तितून मीठ घालून घेता फस्ट आनी तें मिरची पावडर हल्दी पावडर. आमकां दोगांकूय चिकन खूब आवडटा. सो आमी चिकन इल्लें जाल्यार इल्लें सुद्दां दोगांकूय आमी करता. मिरची आनी लिंबू पिळुया आनी हळद गार्लीक लसूण पेस्ट
न्हीद आमची अजूनही कंप्लीट जावना कालची. सो हें फर्स्ट तळसून घेता. रेसिपी दाखयना आमी बेश्टे आमी करता म्हणून आमच्या ब्लॉगान आमी दाखयता. तेल घालता. हे थोडे लसूण हेजी घालून घेवपाक टेस्ट येवपा खातीर. ह्यो मसालो मातसो इल्लो घालता आमी टेस्ट सगळें मिक्स. कितें घातलां आमी जाणां बडीशेप, कोरिएंडर सीड आनी मिरची आनी लवंगां. हें आतां जालें मागीर तितून आमी घालतलीं तें आमचें चिकन. 1-2 मिनट करून फ्राय करून. सो तेतूनच आतां आमी हें चिकन जें आसा तेका मातशें शिजपाक जाय न्हू, सो तेच्या खातीर हें मातशें तळसून घेता चिकनाचें पीस. तर हें आमचें पळय आतां शिजलें. आतां आमी तितून हें घालूया. आमी टोमॅटो प्युरी मीन्स सॉस टायप करून घेतला. इतलें पुरो न्हू. आनी हे कांदो मिक्स करूया. सारकें परत शिजोवन घेवपाचें. सॉसीस घालून घेता. ग्रीन चिली पुरू चड पडलें मातशें आनी टोमॅटो केचप जालें पुरो. आतां हें बरें मस्त शिजोन मागीर तें जातलें. मागीर जालें की आमी जेवतलीं. चिकन मसालो इल्लो घालून घेवया. पुरो आतां हे सगळें टोमॅटो बी जें बरें शिजोन. तर आमगेली चिकन चिली रेडी आसा. वाव बरो कलर येता न्ही मस्त. अशें न्ही आमी जेवण दोगांय बरी करता. तुमी बी ऑर्डर दिया तुमकां जाय जाल्यार. नॉन वेजां फक्त नॉन वेज आमकां करपाक मजा येता आनी आमचें बरें बी जाता. फक्त सर्विंग प्लेटान घालून दाखयता. तर आमची मस्त अशी चिकन चिली न्हू रेडी जाली आसा. तुमी पळोवपाक शकता कितकी टेम्पटींग दिसता. वाव एक दीस तुमी बी आमची रेसिपी न्ही ट्राय करात. तुमकां बरी लागतली. इतकी बरी लागता जाल्यार मस्त टेस्ट करून पयली आमी. बरी दिसता न्ही पळोवपाक सुद्दां. आतां आमी थोड्या वेळान जेवतलीं. फिश करी बी पळय आमची रेडी जाता. ऑलरेडी रेडी जाली आनी आमी प्लस चिकन चिली बी केल्या. आनी ते बांगडे फिश फ्राय म्हणलेले पळय ते अजून फिश फ्राय करूना. आतां फिश फ्राय करून घेता आनी मागीर आमी जेवतलीं. वेल्ल्यो आमी अर्द्यो भाजल्यो बी. सो आतां आमचें जेवण जालां. आतां आमी जेवतलीं. चलात तर आतां ह्यो ब्लॉग आमी हांगासर सोंपयता. आमचें सगळें जेवण रेडी जालें. आतां आमी जेवतलीं आनी आतां आमी मेळुया नेक्स्ट ब्लॉगान. आनी जर तुमकां आमचे ब्लॉग आवडटा जाल्यार लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करा. बाय.